नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 23 ते 26 जुलय मजगती प्रधानमंत्री आसतले ब्रिटन आनी मालदीवच्या भेटेर. दोनूय देशाचे द्विपक्षीय संबंध घटमूट करपाचे दिकेन ही भोंवडी महत्वाची. विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हांची म्हायती. ऑपरेशन सिंदूर आनी बिहारांतल्या एस करपाच्या मागणे वेल्यान संसदेत विरोधकांचो बोवाळ. दोनूय सभाघराचें कामकाज स्थगीत. म्हादय प्रश्नाचेर गोंय सरकार गंभीर असून हो मुद्दो सर्वोच्च न्यायालयात सरकारान व्हेला. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत दिलें आश्वासन. विरोधकांनी विशय धरलो धारेर. रो फेरी विशीं चुकीची म्हायती सामाजीक माध्यमाचेर पातळायल्या. येरादारी मंत्र्यांनी फेरी सेवेक बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्याची दिली गवाय. सुटके झुजारांच्या भुरग्यांक 19 डिसेंबर मेरेन नोकऱ्यो मेळपाचें मुखेलमंत्र्यांनी दिलें आश्वासन. भाजप सरकारान ही प्रक्रिया चालीक लायल्या. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्र्यांच्या ब्रिटन आनी मालदीव्ज यात्रे संबंदात आयज पत्रकार परिशदेचें आयोजन केल्लें. प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या दौऱ्याक लागून द्विपक्षीय संबंद घटमूट जातले. प्रधानमंत्री मोदी हांचो ब्रिटनाचो हो चवथो दौरो आसा. भारत ब्रिटन द्विपक्षीय व्यापार, भलायकी क्षेत्रा संबंदीत तशेंच हेर कांय म्हत्वाच्या मुद्द्याचेर लेगीत हे बसकेंत निर्णय जातले. 25 ते 26 जुलय मेरेन प्रधानमंत्री मालदीवचे राजकीय दौरो करतले. मालदीवचे राष्ट्रपती डॉ मोहम्मद मुइझू हांणी प्रधानमंत्र्यांक हे खातीर खासा आमंत्रण दिलां. विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी ह्या पत्रकार परिशदेक संबोधीत केलें. Prime Minister will be embarking on an official visit to the United Kingdom tomorrow, the 23rd of July, for discussions during the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom. And during the visit, he will also call on His Majesty King Charles III. There is also, during the visit, interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's fourth visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. Within the last year itself, Prime Minister Modi and Prime Minister Starmer have already met twice. विरोधकांच्या बोवाळाक लागून आयज दोनूय सभाघराचें कामकाज पुराय दिसा खातीर स्थगीत जालें. ऑपरेशन सिंदूर आनी बिहारांत चालू आशिल्ल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह डिव्हिजन उपक्रम आनी हेर कांय विशयांचेर चर्चा करपाची मागणी विरोधकांनी केली. लोकसभेत सुरवातेक कारवाय स्थगिती जावन 2 वरांचेर परत सभाघरांत चर्चा सुरू जाली तेन्ना विरोधकांनी घोशणा दीत आपल्यो मागण्यो मान्य जावच्यो हे खातीर दबाव हाडलो. ह्या वेळार सभाघराचें कामकाज चालू करपाक दिवचें आनी सगळ्यांनी आपल्या जाग्यार बसचें अशी विनवणी पिठासीन अधिकाऱ्यांनी केली. पण विरोधकांनी कामकाजात आडमेळी हाडल्यो आनी दोनूय सभाघराचें कामकाज पुराय दिसा खातीर स्थगीत केलें. इतले मजगतीं आयज सभाघरांत पिठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी हांणी घर मंत्रालयाच्या अधिसुचोवणे प्रमाण सभाघरांत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या राजिनाम्या विशीं म्हायती दिली. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी काल सांजे उसरां भलायकेचें कारण मुखार दवरून आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. has conveyed the resignation of Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankad, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या बऱ्या भलायकी खातीर प्रार्थना केली. तांकां भारताचे उपराष्ट्रपती ह्या पदा सयत वेगवेगळ्या भुमिकांनी देशाची सेवा करपाची संद मेळ्ळी ती तांणी बऱ्या रितीन केली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत सांगलें. बिहार विधानसभेच्या कायदो आनी सुवेवस्थेच्या परिस्थिती विरोधात विरोधी महाआघाडीच्या सदस्यांनी आयज बिहार विधानसभेत गोंधळ केलो. सकाळी 11 वरांचेर सभागृह सुरू जाल्ले तेन्ना विरोधी पक्ष CPI, ML आनी RJD सदस्यांनी काळे कपडे घालून केंद्र सरकाराच्या विरोधात घोशणा दिल्यो. हे संबंदात सभापतींनी तांच्या ह्या कृत्याचेर खर टिका केली. दनपरां 2 वरां मेरेन सभाघराचें कामकाज स्थगीत केलें. विरोधी पक्ष फुडारी तेजस्वी यादव हांणी हे विशीं अदीक म्हायती दिली.
देखिए, काले कुर्ते का मतलब ये है कि हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहीं से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे। लोगों का अधिकार ही नहीं छीन रही है वोट का, बल्कि अस्तित्व को ही मिटाने में लगी हुई है। और हम लोग बिहार विधानसभा, क्योंकि बिहार का लोकतंत्र का मंदिर सबसे बड़ा है, वहां हम चाहते हैं कि इस इश्यू पे, एसआईआर के इश्यू पे चर्चा हो। लेकिन सरकार के लोग जो हैं भाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार के लोग जो है एसआईआर पे चर्चा करने से भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, इलेक्शन कमीशन को सलाह दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके कमिश्नर्स अब तक जो है नहीं किए हैं। आखिर क्या कारण है? डर किस बात का है? छुप के क्यों आप ये काम कर रहे हैं? खोल के अगर कहीं कंफ्यूजन है, कहीं सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको सामने आकर के इसका जवाब देना चाहिए। घटनात्मक रितीन थारायल्ली वेळ मर्यादा नासतना विधेयकाचेर कारवाय करपा खातीर राज्यपालान राष्ट्रपतींचेर वेळ मर्यादा घालपाच्या मुद्द्याचेर सर्वोच्च न्यायालयान आयज केंद्र आनी सगळ्या राज्य सरकारांक नोटीसी धाडल्यात। तामिळनाडू विधेयक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला उपरांत राष्ट्रपतींनी ह्या वर्सा मे म्हयन्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाक संविधानाच्या कलम 200 आनी 201 अंतर्गत राज्यपालान राष्ट्रपतींक विधेयक सादर केले तेन्ना तांचे कडेन आशिल्ल्या संविधानीक पर्यायाचेर तांचें मत कळोवचें अशें राष्ट्रपतींनी सांगिल्लें। घेऊया एक ल्हानसो विसो। वो सिंगर जिन्हें कहा जाता है केरला की बुलबुल। कहना ही क्या ये नैनिक अनजान सी जो मिले। संगीत में लार्जर दैन लाइफ योगदान के लिए जिन्हें नवाजा गया पद्म भूषण सम्मान से। जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना। साथ ही बॉलीवुड के वो एक्टर जिनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ रही उतार चढ़ाव से भरी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। जानी मानी सिंगर के.एस. चित्रा जी और बॉलीवुड एक्टर प्रोड्यूसर संजय दत्त जी की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प पहलू जानने के लिए देखिए रंगोली। मेरा दिल भी कितना पागल है। इस रविवार 27 जुलाई सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसो उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। म्हादय उदका संदर्भात गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत गरजेचे सगळे दस्तावेज सादर केल्यात। तशेंच कांय केंद्रीय मंत्र्यांची लेगीत भेट घेवन सरकाराची भूमिका स्पश्ट केल्या। आपले सरकार म्हादय विशयाचेर गंभीर आसा अशी स्पश्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली। कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांकां आपयलो तेन्ना मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी जाप दिली। मात विरोधी फुडारी आणि सत्ताधारी वांगड्यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले तेन्ना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हस्तक्षेप करून ह्या विशयाची माहिती दिली। ह्या विशयावेल्यान सभाघरांत कांय काळ विरोधी वांगड्यांनी बोवाळ घालून सभापतींच्या आसना लागीं वचून घोशणा लेगीत दिल्यो। कर्नाटक आपल्या ज्युरिडिक्शनान वेगवेगळ्यो अश्यो एक्टिविटी आता न्ही, खूब पयलीं पासून करीत आसा। सरकार कोणायचे जरी असले जाल्यार रिगार्डिंग द म्हादई वॉटराच्या बाबतीत दे आर डुईंग दिस टायप ऑफ एक्टिविटीज। स्पीकर सर, आम्ही डायरेक्टली तांच्या ज्युरिडिक्शनान वचून त्यांची एक्टिविटी बंद करूंक शकना, बट तांकां जे मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांचे परमिशन तांकां कशेंच मेळचें न्ही। मेळनासतना काम कशें करता ते? स्पीकर सर, हांव तेंच तर सांगता, तांकां परमिशन अजून कशेंच मेळोंक खंयचेच मेळोंक ना। हांव रिसेंटली फाटल्या 8 ते 10 दिसां पयलीं दिल्ली गेल्लो तेन्ना मुद्दामून पर्सनली तुम्ही वेगळ्या विशया खातीर आशिल्ले, तुमच्या काणकोणांतल्या एका विशया खातीर आशिल्ले, तेन्ना तुमकांय खबर आसा
हांवें पर्सनली तेच्या कडेन विशय केला की कोणाकडे विषय दिला? मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट डू यू हॅव अ रिटर्न रिप्लाय फ्रॉम देम समथिंग? व्हाय डोंट यू राईट टू देम? उलोवन कितें जाता? राईट टू देम. स्पीकर सर, टायम टू टायम इन रायटिंगानूय दिला. रायबंदर ते चोडण ह्या मार्गावेल्या रोरो फेरी सेवेक बरो प्रतिसाद मेळटा. ह्या मार्गान वचपी वाहनांचो आंकडो वाडिल्ल्यान 4 चाकी वाहनांक 30 रुपया तिकेट दर दवरचो पडला अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी विधानसभेत दिली. प्रवाशांनी म्हयन्याळो पास काडचो अशी सुचोवणी तांणी केली. ही फेरी सेवा खाजगी कंपनी चलयता आनी सरकाराक बरी येणावळ मेळटा. पण कांय हितशत्रू चुकीची माहिती सोशल मिडिया वरवीं पातळयतात ते सारकें न्हय अशें स्पश्टीकरण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज विधानसभेत दिलां. आमदार विरेश बोरकार हांणी लक्षवेधी सुचोवणे वेळार ह्या विशयाचेर सरकाराचें लक्ष ओडिल्लें ताका मंत्री जाप दिताले. आयजूच एक हे जाला इन्सिडेंट जाला की रोरो फेरीचो जो रोप आसा आमी आतां न्यूजार पळयलो तो रोप तुटोन पडला. आतां नवीन रोरो फेरी असो रोप तुटोन पडो हांव नको कितें चल्ला तें. आतां 2 रोरो फेरीज घातिल्ले आसात and there were 6 conventional traditional ferries operating on that route. आज जर पळयलं जर जायत जाल्यार आमचे थंय जे कम्युटर्स आसात ते 30% वाडलेले आसात. एक म्हणजे पयलीं हार्डली 1 or 2% महिला येताल्यो व्हेकल 4 व्हिलर्स घेवन. आयज ती ते गुणावपाचे. पयलीं कोणी रिस्क घेनाशिल्ले की रिवर्सान काडचे पडटाल्यो, ती खड्डो जातालो. आयज स्मूथ हे जाल्ले कारणान 4 व्हिलर 30% वाडल्यात, 2 व्हिलर 40% वाडल्यात, पॅसेंजर्स वाडल्यात. तूं सांगता ते बरोबर आसा की थंय पीक आवर्स जेन्ना सकाळ फुडें 7:30 ते 10:30 पर्यंत पीक आवर्साचेर जे त्रास जाता. आमी थंय एडिशनल फेरीज परत एक फावटी रोपीन केल्ले आसा. आनीक जाय जाल्यार आनीक करतले. एवरीथिंग इज मुव्हिंग स्मूथली. व्हिडिओ काडटा तुमचे डायनिंग टेबल घेवन परत आपल्यात ते उबी रावतले जाल्यार पळयात. म्हणजे मुद्दाम जावन खंयची नवी फेरी जी हाडटा पळय न्ही ती कशी वायट. कारण असेंब्ली चल्लेली आसा. असेंब्ली भितर कितें तरी सरकाराचो नवो इनिशिएटीव आसा ते कशें फेल्युअर जावप हे आमकां दाखोवन दिवपाचो हो प्रयत्न आसा. न्हंय येरादारी संचालक विक्रम सिंग राजे हांणी रोरो फेरी विशीं उप्राशिल्ल्या प्रश्नाचेर उलयतना वेळ वतलो तशे सगळे मुद्दे जाग्यार पडटले आनी येरादारी कोळणी लेगीत सुटावी जावपाक विभाग प्रयत्न करतले अशें खबराकारां लागीं उलयतना सांगलें. रोरो फेरी सेवेच्या तिकेट दराची फेरीबोट जेन्ना सकाळी चालू जाता सातांक रोरो फेरीबोट तेन्ना सादारण 8 सुमार पीक अवर्स चालू जाता. 8 to 10:30 इन द मॉर्निंग चोडणा सायडीन चड रश आसता. आनी ह्या फेरीबोटीक एक फेरीबोट गेल्या उपरांत येवपाक सादारण 10 मिनटां लागता. आनी त्या 10 मिनटान सकाळचो जो रश आसता ती ताका लागून मातसो डिफिकल्टी जाता. कित्याक दुसरी फेरीबोट येवपाक सादारण 10 मिनटां लागता. पयलीं कितें जातालें की एका फेरीबोटीन 3-4 गाडयो वयताले. लोकांक जवळ 15-20 अर्दे वर रावपाक पडटालें. पूण आतां 10 मिनटां पाश्यास काडची पडटली. कित्याक एक फेरीबोट गेल्या उपरांत दुसरी फेरीबोट येवपाक 10 मिनटां लागता. म्हाजी इतलेच रिक्वेस्ट आसा की 10 मिनटां पाश्यास काडयत ड्युरींग पीक अवर्स. आमी मॅक्झिमम ट्राय करता तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. इनफॅक्ट आमी आमची कन्वेन्शनल फेरीबोट जी आसा ती इन बिटवीन आमी चालू केल्या तेन्ना मोस्टली जो लोड आसा तो क्लियर जावपाक लागला. आतां मेरेन 373 स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक सरकारी नोकऱ्यो दिल्यात. उरिल्ले 25 पात्र अर्जदार आनी 40 अपात्र थारिल्ल्यांचे अर्ज फेरविचारा खातीर घेतले. तांकां 19 डिसेंबर मेरेन नोकरी आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिले. मांद्रेचे आमदार अजित आरोलकर हांणी हो मुद्दो उपस्थित केलो तेन्ना मुखेलमंत्र्यांनी तांकां जाप दिली. फाटल्या सरकारान हो मुद्दो गंभीरतायेन घेवंक ना पण आपल्या सरकारान स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाचे प्रक्रियेक सुरवात केली. स्पीकर सर, ही स्कीम परत रिओपन केली 2019 ती जितके जण उरल्या तितके परत एकदा अप्लाय करा म्हणून सांगले. आणि तुमचे डॉक्युमेंट्स दिया 2 फावटी. म्हाका खबर आसा तिका ह्या हावजान हांव आसतना 2 फावटी ओपन जाली. आता तो जे सांगतालो पळय न्ही कितले जॉब दिले काय म्हणून 438 जो सगळो फिगर आसलो भितरले 236 पोस्ट हे म्हज्या टेन्युअरात दिले. हांव प्राउडली सांगता 236 तुका बेजून जाल्यार दाखयता. आणि 196 पोस्ट जे आहा पळय न्ही हे फाटल्या 50 वर्सांक दिले. 236 पोस्ट हे माझ्या 6 वर्साच्या टेन्युअरान दिले. फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक जॉब दिल्यात तांकां आतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगल्या प्रमाणे 7 वर्सां 10 वर्सां इतलो सर्विंग टायम मेळटा. पूण आफ्टर दॅट त्याच्या उपरांत तेंची भुरगीं आहात सरकारान कितें प्रोविजन केला तेंच्या भुरग्यांक खंय तरी रिकमेंड म्हणजे कन्सिडर करचे. कित्याक
तांकां तुम्ही 10 वर्सां दितात बरोबर आहा तांकां इतल्या वर्सां हेंच्यांनी काय करूंक ना हांवूय मानता कोणीच करूंक ना तुवेंनूच केला आनी आयज सगळो फोकस तुजेर आहा ते सगळे फॅमिलीज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फ्रीडम फायटराचे भुरगे जी जॉबाक लागल्यात ते म्हाका प्रश्न करतात आता आमचो सीएम फुडें तेंच्या भुरग्यांकूय कन्सिडर करतलो वा ना ह्यो प्रश्न सेकंड म्हाका स्पीकर सर ही स्कीम जी असली ती चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर हांच्याच भुरग्यांक नोकरी दिवपाची असते आनी सारकी वाचूंक ना ती ओके त्या खातीर भुरग्यांच्या भुरग्यांक नो नॉट फॉर द ग्रँड भुरग्यांच्या भुरग्यांक करपाची अशी इच्छा आहा तेंची भुरग्याचे भुरगी न्हू भुरग्यांक ग्रँड चिल्ड्रन्स स्पीकर सर ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम फायटर्स आम्ही त्यांचा आदर करता आणि तांच्या भुरग्यांक दिवपाची किंवा त्यांची सगळ्यांची पेन्शन दिवपाचे हे काम आमच्या सरकारान सदांच केला भुरग्यांच्या भुरग्यांक जॉब हे जे आसा ती स्कीम ही देशात खंयसरूच ना गोंय आणि महाराष्ट्र राज्याचे पोस्ट खात्याचे सर्कल एकूच आशिल्ल्यान राज्यांत पोस्टमन पदांची भरती करतना गोंयच्या उमेदवारांचेर अन्याय जावंक शकता मात तो पयस करपा खातीर केंद्रीय पावंड्याचेर यत्न केल्यात अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली शून्य विजय सरदेसाय हांणी उपस्थित केल्ल्या लक्षवेधी प्रश्नाचेर मुखेलमंत्री जाप दिताले पोस्टमन पदा खातीर भरती जावपी उमेदवारांक कोंकणी भास शिकप सक्तीचे आसतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें महाराष्ट्रातले पोस्टमॅन हांगा अपॉइंट जाले ही खरी गजाल आसा मान्य कारण ते गोवा आणि महाराष्ट्रा एक वन सिंगल सर्कल येता आणि पळोवन ते ताका डायरेक्टली अपॉइंट करता थंयसरले 60% पडलेले भुरगे सुद्धा पोस्टमॅन येता आमचे भुरगे 30-35 आणि 40% पडलेले भुरगे मॅक्झिमम भुरगे असले ते पयलींच्यान 10 ते 15 वर्सां थंयसर काम करताले जेन्ना आयले एप्लाय पळय थोड्यांनी एप्लाय केले थोड्यांनी करूंक नासले बट कन्सिडरिंग द 10th मार्क लिस्ट ते सिलेक्ट जावंक ना हांवें आतां स्पीकर सर ऑलरेडी आतां सांगता म्हणून न्ही फाटले हांव 6 म्हयने फॉलोअप करता ऑलरेडी तांकां बरयलें तांच्यांनी सांगलें की तुमकां फक्त मराठी ही भाशा असल्या कारणान आमी मराठीच्या सब्जेक्ट आनी 10thचे मार्क कन्सिडर करता हांवें ताका सांगलें जरी मराठी आमचो पेपर आसलो फुडलें नाका हे करता आमी सांगला की सुनिलांची आयकुशी मराठी कोंकणी जाय तांच्यांनी सांगलें आमी कोंकणी जेका उलोवपाक एड्रेस मेळना एक मिनीट कोंकणी जेका उलोवपाक येता तेकाच पोस्टमॅन हो गोंयांत घाल घेवया एक ल्हानसो विसो सर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सुप्रिया बाहर है और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि सबके मर्डर उसने ही किए दुर्लभ दीवान को भी उसने मारा वसंत जी को भी उसने मारा ये बेकसूर है इन्हें रिलीज कर दिया जाए वो लीजा अच्छी लड़की नहीं है वो मुझे जान से मारना चाहती है उस पे काला जादू भी करा ऐसे पानी लेके भी फेंकती है मेरे ऊपर आपके वकील मिलने आया है अब समझो मेरी बेल हो ही गई इतनी देर क्यों लगी आपको मिस्टर रस्तोगी मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकालिए जब रंजीत सर के पास पुख्ता सबूत हो तो बाहर निकलने का ख्वाब देखना भी जुर्म है जब तक प्रूफ साबित ना हो जाए ना उसका कोई मोल नहीं रहता प्रूफ तो साबित अदालत की पहली तारीख को ही हो जाएगा देखिए भेद भरम रहस्यों का माया जाल सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर। क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी प्रतियोगी से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके प्रतियोगी क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैंने सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है। ये कुछ काम नहीं कर सकेगी, अंदर से डिप्रेशन है सर। ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो। खेत में कुछ जीतेंगे कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे DD नेशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। LM एग्जाम्स डिजिटल पायलटाच्या मजतीन गोंयांत कागदा शिवाय परीक्षा बरोवपाचो नवो इतिहास रचतना भारताच्या शिक्षण आनी पर्यावरण वाठारांत एक ऐतिहासीक पावल उबारला। डॉ. KB हेडगेवार उच्च माध्यमीक विद्यालय आनी लिटल मोर इनोव्हेशन लॅब हांच्या जोडपालवान एग्जाम्स प्लॅटफॉर्मा वरवीं देशांतलो
पयल्यो पुराय कागदाशिवाय शालेय परीक्षा अधिकृतपणान सुरू केल्या. 21 ते 26 जुलय 11वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांनी LM ही परीक्षा सुरक्षीत ऑफलायन प्लॅटफॉर्मा वरवीं डिजिटल उपकरणां वापरून दिल्यो. वट्ट 347 विद्यार्थ्यांनी 2 सत्रांनी ह्या परीक्षेक पुराय डिजिटल आनी नियंत्रित पद्दतीन परीक्षेंत वांटो घेतलो. ही परीक्षा फकत ज्ञान व्यापन करपा खातीर न्हय, जाल्यार परीक्षेचें स्वरूप, आपल्यो संवयी आनी आपलें पर्यावरण हाचो नव्यान विचार करपाची एक संद आसा, अशें डॉ. KB हेडगेवार उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दीपक आमोणकर हांणी सांगलें. About this tab or cell phone, my students know about it. I don't ask them to use this cell phone. Even we have told the parents so not to give cell phone to our students, because there are good things, but there are more bad things which comes up. So I was reluctant, but when I heard about this tab, exam tab, students will be able to answer only exam, nothing else will be done. It is not directly connected to internet. So then I started listening carefully about this. And when I saw this, when I took the tab in my hand and I practiced writing using some tools, then I found it very, it is magical. हो उपक्रम शैक्षणिक सुधारणा, पर्यावरणीय जबाबदारी हाचो उत्कृष्ट संगम आसा आनी ताची गोंयांत अंमलबजावणी जावप हे पुराय देशा खातीर प्रेरणादायी थारतले, अशी आज गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष गोविंद पर्वतकर हांणी उक्तायले. Everything is invented for good, and that's why I congratulate you to accept this device, accept this concept to write digitally, and Desai sir has told that how much environment we save. How many years you take to grow the tree? Within half an hour you can cut the tree. And today we are required to save the environment internationally and globally we require. So once again I congratulate you. I am proud to be here with this function. Thank you for calling me for this function. As Desai sir has said, I would definitely talk to Honorable PM, and my office we have already started digitalizing everything, accounts and applying. By the way, you are in the 11th standard. After one more year you will go for the higher studies. So my corporation gives you loan. No student in India, in Goa, would refrain from education. या वेळार हजर आशिल्ल्या कांय विद्यार्थ्यांनी आपले मत मांडले. Firstly, I was very happy about the idea that it's going to save papers, and it was very convenient to answer on the tab. Like it was not time consuming, like drawing the graph and all. On the paper it's very time consuming, so it was easy to write, very smooth. I like the idea of sir about eco-friendly exams. It was a pretty good experience. Like when sir told us about this tabs, digitals, we all were very excited to answer on this. We found it very smooth and it is very easy to handle. And I thank the LM exams for giving us a chance to answer our exams on these tabs for the first time in Goa. भारतीय सेने खातीर एक महत्वाचो मार्गदर्शक पावणो हुबतना आयज अपेची हाची पयली 3 हेलिकॉप्टरां अमेरिकेंतल्यान भारतांत पावली. ह्या अत्याधुनीक हेलिकॉप्टरांक तांच्या अवजड उजो पालोवपाचे तांकी खातीर तांकां हवेंतली तांकी अशें म्हणटात. ह्या हेलिकॉप्टरांनी संवेदक आनी सगळ्या हवामानात काम करपाची क्षमता आशिल्ल्यान भारतीय सैन्याचे हवाई झुजारी बळगे वाडोवपाक मजत जातली. भारतीय हवाई दळान अमेरिकेच्या सरकार आनी बोईंग हांचे कडल्यान 2015 वर्सा केल्ल्या करारा अंतर्गत 22 अपेची हेलिकॉप्टरां विकती घेतिल्ली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 2018 ते 2021 वर्सा खातीर स्काउट्स, गायड्स, रोवर्स अँड रेंजर्स पुरस्कार प्रशस्तीपत्रां भेटयली. ही कार्यावळ नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनाचेर जाली. ह्या वेळार देशभरांतले स्काउट्स आनी गायड्स हजर आशिल्ले. तांच्या सामाजीक कार्यातल्या योगदाना खातीर हे पुरस्कार फावो जाल्ले. तरणाट्यांक मार्गदर्शन करतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी स्वता खातीर जगाच्या परस देशा खातीर जगप खरें जगप थारता अशें सांगलें.
हम लोगों के सामने बता रहे थे कि 65 लाख स्काउट एंड गाइड्स अभी तो आपका फैमिली बने हैं। इन फ्यूचर आप इस दायरा को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। भारत में ही धरती को माता कहा जाता है। वो एक्चुअली में ये स्काउट एंड गाइड उसको फॉलो करते हैं। भारत आणि इंग्लंड बायलांच्या एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय माळेचो तिसरो आनी निमाणो खेळ चॅस्टरले स्ट्रीट इंग्लंड हांगा जाता। दोनूय गटांनी एक सामनो जिखून बरोबरी साधल्या। आयचो खेळ अंतिम आणि निर्णायक थारतलो। भारतान ह्या माळेचो पयलो सामनो जिखिल्लो, मात दुसऱ्या सामन्यात पावस पडिल्ल्यान दखवत लॅबिस्टन्स पद्दतीन इंग्लंडाक दुसऱ्या सामन्यात जैत मेळिल्ले। आता ह्या सामन्यात कोण बाजी मारतलो हें थारतलें। पळयाचें तापमान पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 26.4 आणि उण्यांत उणें तापमान 24.2 इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। 23 ते 26 जुलै मजगतीं प्रधानमंत्री आसतले ब्रिटन आणि मालदीवच्या थोडेर दोनूय देशांचे द्विपक्षीय संबंध घटमूट करपाचे दिकेन ही भोंवडी महत्वाची। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हांची माहिती। ऑपरेशन सिंदूर आणि बिहारातल्या SIR उपक्रमाचेर चर्चा करपाच्या मागणे वेल्यान संसदेत विरोधकांचो बोवाळ। दोनूय सभाघराचें कामकाज स्थगीत। म्हादय प्रश्नाचेर गोंय सरकार गंभीर असून हो मुद्दो सर्वोच्च न्यायालयात सरकारान व्हेला। मुखेलमंत्री डॉ. सभाघरात दिलें आश्वासन। विरोधकांनी विशय धरलो धारेर। रो फेरी विशीं चुकीची माहिती सामाजीक माध्यमांचेर पातळयता। न्हंय येरादारी मंत्र्यांची फेरी सेवेक बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्यानी दिली गवाय। सुटके झुजाराच्या भुरग्यांक 19 डिसेंबर मेरेन नोकरी मेळपाचें मुखेलमंत्र्यांनी दिलें आश्वासन। भाजप सरकारान ही प्रक्रिया चालीक लायल्या। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल टाटा प्ले क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।